नमस्कार. हांव मेघा मिलिंद शेणे विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब चॅनल प्रसार जावचे यशस्विनी कार्यक्रमाक हांव सर्वांक स्वागत करता. प्रति एक मनशा भितरी एक सुप्त जावन आशिल्ले प्रतिभे आसता. ते खंयची एक कारणा निमित्ती भायर येवचेक सूर जाता. असले एक कलाविदे आमगेन वट्टू आसाची हांगेन नांव वृंदा नायक. वृंदमाई, तुमकां कार्यक्रमात स्वागत. वृंदमायेले एक ಕಿರು ಪರಿಚಯ कोण दिवचेक हांव इश्ट पावता. वृंदा नायक हन्नी जल्लल गांव मंगळूर, कुळार हांगेले बेळमद, हन्नी B.Com पदवीधर. वृंदमाई रेशमे अंगोलेरी तांजावूर म्हणजे एक चित्रप्रकार हन्नी करताची. हे कले हन्नी वृत्ती जावन आत्त घेतला. तितले न्हय, हन्नी चित्रकले आनी क्राफ्टाचे शिक्षकी. अमृता भारती विद्या केंद्र हेब्री हंतो हन्नी रिसोर्स पर्सन जावन काम करता आसाची. 3-4 कडे हन्नी शिबिरांतू शिक्षकी जावन वरे काम केला. कसदिंदा रसा म्हूण आमी कसा सांगताची वेस्ट मटिरियल तुकून हन्नी मस्त पुरा क्राफ्ट करताची. हे मस्त नाव हळ्ळा हंका. हन्नी 50 बगेचे फोक आर्ट, वॉल फ्रेम्स, पॉट पेंटिंग, फ्लवर मेकिंग, लिप्पन आर्ट, पर्शियन आर्ट करताची. फुडे कालाचे आयदन आमी आता अँटिक वेझल म्हूण कसन आपयताची तांचे एक संग्रह करताची. तांजावूर प्रकाराचे पोळेरू करताची. नर्लकर्टेचे गोंबे करताची. नमुनवार फुल्ला माळ करताची. तितले न्हय, कोरोना टायमारी हन्नी 150 नमुन्याचे एक मास्क कोरून तांणी शिवून ताजे वयरी मस्त चंद चंद पेंटिंग कोरून ग्राहकांक विकिले आसा. येयाची वृंदमायेले एक अनुभव आनी तांगेले पयणा बगे आमी उलोवया. वृंदमाई, आत्ता तुमी आर्ट एक चित्रकले हवे अशें सूर केले, ते आतां वृत्ती कोरून घेवका म्हूण तुमकां मना कशी आयला? म्हणरे ಕೊರೋನಾ ಟೈಮರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ತದೊಳು ನಾವು ಪುಡ್ದಕ್ಕೂ ಆರ್ಟ್ ಏನು ಕರ್ತಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಕರ್ತಸ್ ತದ ನಂತರ ಕೋರ್ ನಾವು ತಶಿ ಗರಂದ ಅವರ್ಲಲ್ಲ ಮग तक व्हॅल्यूस आणि म्हणून कसं नाही गोत नाशिल्ले. मी लॉकडाऊन जत्तरी हंगा GSB यूथ GSB ತಂಗೆಲ್ಲ 2 ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಹೇಳಿ. फर्स्ट एग्जिबिशन आमगेला आशिल्लें पूरा आर्ट घालें. तेन्ना ब्लाउज पेंटिंग आनी स्टार्ट कर नाशिल्लें. हें पूरा म्हगेल्या नणंद अनिता म्हूण येतलो मेल खास नणंद आसा. तिणें तेदन म्हाका सांगिल्लें तूं एक अपलोड कोन्न पळय, कसा रियाक्शन येता पळया म्हूण. भारी लायक रियाक्शन येता ताका. तेदन आर्ट बाय वृंदा म्हणून नांवा म्हणून पुरा एग्जिबिशनाक घालेलो. सेकेंड एग्जिबिशन येताना म्हगेले अनेक नणंद म्हणले अर्चन म्हूण. ती म्हणाली तू यापंत ब्लाउज डिझायन स्टार्ट करी, तू एग्जिबिशनाक घाली, सेल जायनातले हांव घेता म्हणून. तशें तिका हांव एक सादारण 70 वयरी तिक्काची पट्टचित्र मात्र, पट्टचित्र आनी वर्ली आर्ट परत तसं परत 3 कंचे सांगता ते केलेलें हांवें. ते करून वापस सेकेंड अनेक वेळा हें आयलें तांगेलें एग्जिबिशन आयलें, तांतू घाल्लें. तांतू म्हाका मंगळूरची गेलो जावन गुर्त जावन घेतिल्लें आसा, ऑर्डर दिलेलो आसा. तेही दाखोवन मागीर ते वृत्ती जावन स्टार्ट जाता. तशी तुम्ही हे चित्रकले पुरा खंयचे एक क्लासा वचून जावं एक कोर्स म्हूण घेवन शिकिल्ले न्हय, तुम्ही स्वतः शिकिले हे. आनी हे तुम्ही करचे पुरा ಸ್ವಲ್ಪ कश्टाचे. तांजावूर म्हणचे जावं हे रिलीफ आर्ट, पर्शियन आर्ट मस्त कश्ट ते करूक, मस्त नॅक जावका, तितलेच सिक्रेट आसता ते करच्याक. ते कशी मनाक गेल्ले तुमकां करका, हेच करका म्हूण कशें सूर केला? म्हाका हांव सांदकून मस्त नमूने आर्ट पळयला. म्हगेले पुरा मुणकुरा ಅಂತ म्हगेले अन्नालगार मुणकुरा ते पूरा म्हगेले पच्ची म्हगेले माव पुलगंतूचे पुल्ला पिशे सुरजेला मेन मावेल निमित पुरा नमूने आर्ट पळोवन येयलो. वयरा बॅग म्हगेले अम्म वयरा बॅग करता आशिल्ले. म्हगेले एक पच्ची चायना वयर म्हूण येता आशिल्ले, ताजे पुरा आर्ट करता आशिल्ले. क्रोशांनी तेदना पळयला हांवें. जाल्यार हांव तेदन बरी दिसांनी म्हाका ಮತ್ತೆ तेदन नाशिल्लें. कडेन व्हड जावन हांव इकडे बेळमणा आयलें. बेळमणा येतरी सादारण हांव एवरी रजेरी समर कॅम्पा वच्चे आशिल्लें. ते न्ही ते पुरा पळयलें हांवें. म्हाका पेंट हें पुरा कसं म्हूण काडलें. कडेन आमगेले एकले नेबर वसुदक म्हूण आशिल्ले, तिगेले ग्लास पेंटिंगांनी शिकली.
तद नंतर वारडीक जावन हांगा मिगेल बामणा ते हेब्री मिगेलान बामणाल गांव थंय येत्तारे म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ तेदान मिगेल अम्मा तेने तेदान मस्त पोडे या मोबायलानी नाशिल्ले हांगा येत्तार हगोर हांव फेसबुका जॉइन जाल्ली आनी यूट्यूबानी कसं म्हूण म्हाका कळ्ळें तांतानी थोडे थोडे तांजावूर अशी म्हूण पळयलें ते दाखून मिगेल स्टार्ट मिगेल ಮತ್ತೆ तांजावूर तेदान रेग्गिले साधारण सुमार वर्स नंतर हांव ते अशें मिगेल अಣ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರು आस ताणे हांव ಒಟ್ಟು वचून कंचे कंचे गल्ली सोदून थंय दाखून मेटीरियल हाण एक रिलीफ आर्ट सुमार ट्रೈ करता रिलीफ आर्ट पशे पुढे कोन वर्क मेहंदी ಗೊತ್ತस का ಸ್ವಲ್ಪ पण कोण तो काम कोण ಗೊತ್ತस का त्याच्या तर एक 2-3 रिलीफ आर्ट कोण हांव गिफ्ट जावन दिले दुसऱ्यांक त्याच्या तर एक व्हड रिलीफ आर्ट आमगेल घरा करून दवरलें नंतर तांजावूर आयली तांजावूर करचे पुढे हांव ग्लास तांजावूर केलें मागीर ह्या तांजावूर केलें ओरिजिनल तांजावूर केलें. आता तांजावूर एक आम्ही कसं सांगता चित्र प्रकार हे कशें करचें म्हणून एक संक्षिप्त जावन कशें करचें म्हणून सांगचें जाता की ओके हांव कशें केलें हांव केलेले रीती सांगता आतां आनीक इजी जावन करता ते तेदान हांव ओरिजिनल तांजावूर करचे वरेचे म्हळ्यार मक बोर्ड प्रिपेर करचे सेरामिकांतू ते प्रिपेर करून जे तरी आमी सोडवायचे की ट्रेस करचे कोरून हें कसं खंय पुरा बंगार आनी खंय पुरा येता पळय थंय कोन वर्क करचें कोणान तशें तांतू सेरामीक पावडर आनी डिंक गम डायल्यूट कोन्न दवरून सेरामीक पावडर काडून ते कोन थंय येवचें रिलीफ आर्ट येवचें मार्बल पावडर कोन हांगा हें सेरामीक हाजे कोन चॉक पावडर कोन खंय पुरा फस्ट खंय ऑर्नामेंट्स जाता देवील किरीट ह्या कसं हत्ता कंकणां ह्या कसं गळ्याचे थंय पुरा आमी कोरून आसता थंय फस्ट स्टोन्स हाडचुका तेवे स्टोन हे म्हळ्यार आमगेले नॉर्मल स्टोन न्ही लायक मोलाचे स्टोन सेमी प्रेशियस स्टोन ते हाडसून येवका ते हाडसून जात तरी ते म्हाका कोन केलेले आसा आमी कोनान फील करता फस्ट फूल कोनू फील करता ते जत तरी ताका गोल्ड फॉयल मेळटा ते गोल्ड फॉयल ताजेर दवरून प्रेस करून त्या शेपाक कट करून अणचुका ते अणसून ते गोल्ड फॉयल कट करचे फुडें आमी ते कोन वर्क करतना ते स्टोन आमी कसन ते बुड्डून गेला पळय ते स्टोन खरडून स्टोन भायर हाडका वय ताका एम्बोज वय ते ಸ್ವಲ್ಪ हें करून ते स्टोन दिसचे तशें करता ते स्टोन दिसतरी मागीर गोल्ड फॉयल हें करून अणचुका ते फस्ट मार्क करता त्या शेपाक कट करून अणचुका अणसून जात तरी लास्ट मागीर पुरो आमगेले नॉर्मल पेंटच तोंड हें कपड ते पुरो पेंट जाता लास्ट वेल अंगठीन तेची खरडून ते खंय स्टोन आसा पळय ते तितले स्टोन दिसचे तशें आमी खरडून ಸ್ವಲ್ಪ काडका हे इतलं पुरा बग प्रोसिजर आसा ते मक बोर्ड प्रिपरेशनाच की मस्त कष्ट आसा म्हळ्यार नॉर्मल ड्रॉइंग शीटार करचे न्हय ते काही आनी MDF बोर्ड म्हाका मेळ्ळें नाशिल्लें तेदाना हांव केल्लें आमगेले टिपाईक आनी येता वेस्ट पेज म्हाका मागीर कळ्ळें ते म्हळ्यार 2 पावसाळ जाता मागीर फ्रेम पुरो बुट्ट जावन येयलें भितर वयल्यान तेदान कळ्ळें म्हगेले ते प्लायवूड वॉटर प्रूफ न्हय म्हण सांगून तशें कितलो वेळ जावका जाता म्हळ्यार कितले दीस जेवका जाता हे एक प्रकार करपा जाल्यार ताका आमी कॉन्सन्ट्रेट करून केल्यार 1 वार 2 वार जावन भितर जाता हांव म्हगेल्या घरा कामां चेडूं तशें पुरो कोन्न बसून म्हाका सादारण एक 15 दीस लागला तशेंच तुमी तांजावूर म्हणचे रेशमेरी करताची ते कशी तुमकां आलोचन आयलें एक फॅब्रिकार करूं येता म्हूण म्हाका हांव तांजावूर स्टार्ट करचे फुडें हांव सांगलें वरी म्हगेल्या नंदेन अशी पेंटींग आनी करून दवर न्हू ते कोणूय घेनाची कळवा वणती ಒಟ್ಟು करूं कोणाक इश्ट आसना वणती घालया म्हूण सांग तीन म्हणल्यार तूं आंवंगला वयर कोण पडा ताच्या फुडें हांव पिलो कवर्स केलो मास्कय तिणेची तिगेले फॅमिली तांकां तिणें घेतिल्लें एक 150 तांचो चेडूवाल मास्क ते मस्त केलो हांव स्टिच करून केलो बॅग केलो स्लिंग बॅग हँड बॅग केलो तांतूय पेंटींग ते पुरो जाता रे तीच म्हणाली एक फंक्शना घालता सर ब्लावज तुका कसं आयडिया आसत म्हण सांग तर अशेची म्हगेले जावेन म्हगेले म्हाका हांव ते इंस्टाग्राम कसं कर म्हण जावेन फोटो आनी अपलोड आनी करतना
अशी तू तीन पळयलें तांजावर आर्ट अशी जाता म्हणून म्हाका सांगलें तेणी पळ तूं ट्राय करून पळ. म्हाका तें खंयचें आमगेल्यार करचें म्हणून वता नॉर्मल पॉलिस्टर आमगेल्यार हांव केल्लें कोण 3D कोन वर्क पुरो केल्लें ते देखून तें बारीक क्लिक जालें 2-3 फंक्शनां घालून गेल्लीं तेजे फोटो हांव मागीर इंस्टाग्रामा फेसबुका पुरो घाले भयंकर क्लिक जालें म्हाका आश्चर्य जालें जाता बदल जाल्यार ते कोन वर्क एवरी तें भांगर खंय पुरो आसता तें फिल कोरता हांव जस्ट लायन दिता म्हळ्यार सडन सरली म्हळ्यार म्हाका हाडूंक हांव ऑनलायनरी हाडोवंक जाता देखून हांव फिल करचें ना जस्ट फिल करता खंयच्याक रॉ सिल्क आमगेल्यार फिल करता म्हळ्यार तें उठान येना आमगेलें पॉलिस्टर आमगेलें वरलेलें आमगेल्यार तें उठान येवं चान्सस मस्त तें फिल करून गेलें सो लायन्सांनी दिवन कसं केल्लें तेव्हाय हांव हें कसं तांजावराचे डिझायन्स तुमी पळयला पळय म्हळ्यार क्रिश न्हू तें तसं न्ही नॉर्मल पट्टचित्र हांव फस्ट कशें करता आशिल्लें पळय तांतो तांजावर घालून पळयलें बारलाय क्लिक जालें थंय देखून स्टार्ट केलें हांवें. तशी अंगोल बरी मस्त मुख्य कंच वयर करतसाची अंगाल इम्पॉर्टंट तांतो आतां एम्ब्रॉयडरी साधारण कंचे अंगाल्यार जाता कपडा अंगाल्यार कंची सिल्क कंचेय जाता बट पेंट ह्या करचे जाल्यार कसं प्यूर कॉटनार कोर येता ते कसं बरी पेंट फॅब्रीक पेंट तांच्यावर करचे जाल्यार ते कोन आमी यूज करता देखून ते उठान वच्चे चान्स आसता तशें मेगेल प्रकार रॉ सिल्क कॉटन सिल्क एक प्यूर सिल्क तंतू केल्यार हांव इधर कोण पळयला कसं जाय अशी सूर करतना घरकडे कसं सांगतशीत की जायतं म्हणतशीत की ना घरकड मग कसं नाही कंचा काही कोणा आडे नाही मेगेला चेडू मेगेला माईल पळयत आशिल्लें तशें न्हू घराच कसं नाही प्रॉब्लेम ना कसं जाय तूं कर म्हणून सांगून जाल्यार घरा क्लिनिंगा कामांनी हांव करता आशिल्लें तशें तें एक म्हाका हें आशिल्लें आनी आमगेला आतां म्हगेला बामण अंगडी कोन्न आसा सो तांगेलो हांव अंगडी आनी बसच्या वता बरी पेंटींग म्हणून बेसन सगळो दिवस आनी मागीर पुत्ता शिकोवपा आसता तें करता मागीर चेडूं घरा स्कुला आसतना मात्र म्हाका आरामेर करूं जाता आनी घरा येता तरी कोणालकी हांव गेलें मागीर रिस्क म्हाका गेलें कसं न्ही अंगडी शॉप कसं ना मागीर बेडरूम अंतू म्हगेलें एक चेर आनी हें करचें प्लेस म्हळ्यार एकाड म्हगेलें पूत बरोचें बसता आनी एक पूत खेळता आसता ते पुरो म्हगेलें दोळ्या द्राक जावं ताका विंगड कडेन घालून हांव विंगड कडेन वचून करचें म्हाका इश्ट. तशीच तुम्ही ग्राहकांक विकताची ते कशी विकताची आतां इंस्टाग्राम फेसबुक पुरो आसता तशी विकताच की ना कसं फस्ट म्हाका ग्राहकाक हें इश्ट आसा म्हूण कळलेलें एक्झिबिशनांनी मित्ता ताज नंतर म्हगेलें जावेन म्हणलें तूं इंस्टाग्रामाक घालून पळयत म्हणून घाललें भारी लायक रेस्पॉन्स मात्र हांव लायक न्ही तितली लायक हें आसा म्हूण मागीर हांव कोणा लायक एडवान्स गेली कसं न्ही ना म्हगेलें एक बंबईचे एक मेल कस्टमरान म्हणलें तूं एडवान्स आनी तिका डावट हांव करता की ना म्हणून डावट कसं न्ही एडवान्स आनी घे नाशी तूं कसं ना मदें आर्टिस्ट म्हणून म्हणला ती म्हाका जाल्यार आजोरेन हांव कोणा लागीं घेना जाल्यार भंय करता पक्काने म्हगेलें जाता रे दाన్ని नाक्क म्हणल्यार तांगेलें हांव जाल्यार करचेलें एक लायक वय आतां तुमी केल्लेलें एक आर्टाक मॉल आसा म्हूण तुमकां गोत नाशिल्लें फोड्याची तशीच आत्तां तुमकां कळ्ळा मस्त मॉल आसा म्हणून तशें तुमी शिकोवचें कसं एक करताच की आतां वर्कशॉप कसं तुमगेले क्लास काडका म्हणलें की म्हाका मस्त अशें आसा म्हाका स्कुलान तूं अमृत भारती स्कुला आपयतना हांव तसलेंय पुरो शिकोया म्हणून चमकलेलें जाल्यार थंय वचून पळयतना 4 क्लासा चेडूं आनी आसत ಒಟ್ಟು 45 ಜನ आसत आमी केन्नाय आस पळय आर्ट जो क्राफ्ट एक पेंटींग एज वायज आमी हें करूं जायना इथं म्हळ्यार 4 क्लासा चाललोय 2 क्लासा चालल्यार पशी लायक करता तशें म्हाका थंय आस पळय हें पुरो शिकोवचें जाय न्ही जाल्यार तांकां तें एक व्हडलें म्हाका एक हें आशिल्लें चॅलेंज आशिल्लें त्या स्कुलार म्हळ्यार म्हाका म्हगेलें येतना तांणी कसं म्हळ्यार भायर अंगडीची कसं नाही मस्त स्वत हाडूं ना तूं शिकयतना आनी एक आज तांणी 2 घंटे टायम दिता ती तांणी घरा वतना ते वस्तू घेवन वचच्यो गो तूं केल्लेलें म्हाका व्हडलें टेन्शन म्हगेलें ब्लावजा पशी टेन्शन तयार जालां कसो करचें पा म्हणून 45 जन आसत 4 सांजच्यान पिळी सकट आसत कसो शिकोवचें म्हूण तेन्ना हांव आर्ट स्टार्ट केलेलें भयंकर लायक जालें तें म्हगेलें आनी दिपावळी वेळार तशें केलें दिपावळी टायम येतना गुडदीप करचें आनी हें कसं इंडिपेंडन्स डे 75 इयर्स इंडिपेंडन्स डे आयला तें म्हाका समजलें हें केलें बॅचीस केले
पुरा जण खुशी झाले त्या बॅचेस आपण स्कूलात तरी ऑर्डर दिलं मग 100 बॅचेस कोण देतो म्हणून सांगून तेची बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. तशी तुमगेल फस्ट ऑर्डर आयिल्ले कंचे म्हूण हुಡುಗಸಸ್ की वय हां ऑर्डर म्हणा म्हाका मगेला नंदेना दिल्लेलं तेक्कोन एक साधारण एक 75 तुम्ही मगेल इंस्टाग्रामान पळयत ते पट्टचित्र म्हणून एक स्टोरीज घाला त्या अशेल पुरे तिगेलेत मगेला नंदेना दिवन केलेलं त्या ऑर्डर त्यांच मागीर भायले ऑर्डर म्हळ्यार हांव स्टार्टींग एक हें केलेलें कसं ना एक ग्रीन रॉ सिल्क वयरी हम्स म्हाका रॉ सिल्क हांव दोळ्यान पळयलेलें तें म्हाका त्या पार्टीन रॉ सिल्क पेटयलेलें तेदन कळ्ळें म्हाका रॉ सिल्क वयर कोरकाय म्हणून सांग तें भारी चंद उद्यान दिसलें थंय दाखोवन क्लिक जालें मगेला. तशी आतां तुमकां आर्टाक कोणेक रोल मॉडल म्हूण कोणें आसच की अस मगेला नंदेन मगेला ऑर्डर दिवन घेतिल म्हळ्यार पळय ते नंदेला फॅमिलीन तेकली सूद माय म्हणस ती आर्ट म्हणणी प्रति एक 10 वरे करतस तिका 80+ एज 10 वरेके ती करतस. मागीर म्हाका तांजावुराचे एक आशी दाखयलेलें तिगेले एकले आमण माय म्हणस तेगेले फॅमिलीन तीन म्हाका दाखयलेलें मेहता गोल्डा नंबर आनी दिल्लेलें तेदन तीन तेदन मेहता गोल्डा दाखोवन हाडोवचें आशिल्लें तांजावूर मेटेरियल्सांनी तीन म्हाका ह्यान दिल्लेलें नंबर दिल्लेलें तशें थंय दाखोवन स्टार्ट केलें जाल्यार म्हाका ताका वॅल्यू आस म्हूण कळलें रिसेंट कोरोना नंतरच पळय हांव केदन इंस्टाग्रामात जॉयन जालें की तेदन कळ्ळें हें पुरो कोरोना जाल्ला मगेर हें पुरो आसा आतां लिप्पन वर्क आनी भयंकर फेमस हें कोरोना हांव केदन कितें जालां आतां केलेलें न्ही म्हळ्यार मगेला करेक्ट फोटो आनी ना मगेला खंयच्या आर्टाचे फस्ट फोटो काडचे मगेला भैयान पुत्तान काडचे आशिल्ले मागीर चड जाता ताका टायम मेळ्ळी मागीर मगेला आंगडीची बिलींग आयकली चली बेस्ट आशिल्ली तीन काडचे एडिट फोटो पुरो ती म्हाका त्या प्रकारान तांत हांव मस्त टायमय घाल आनी मुखार खंय जावका जाता ह्या दोळ तीच काडता आशिल्ली मागीर अपलोड मगेला जाव करता आशिल्लें तशें. आतां मस्त जायना शिक्का म्हणून आसताची जाल्यार तांकां क्लासा वचून शिकचें कश्ट आसता तशी तुमी कसं एक माहिती दिवयात की घरांत बसून कशें शिकचें सूर करूं येता म्हणून. कोरयेत खंडीत हांव तशी शिकली आमकां एक क्लासा वचून शिकयली न्ही कसं म्हळ्यार आमकां मेन हें आसका मन आसका जावोका म्हणून अर्दंबर्द सोण धांवन जाल्यार जायना कश्ट जाता फस्टाच बेतून वता ते ह्या पुरा लिप्पन आर्टान म्हळ्यार आत्तां मौल्ड इट्टांनी आयला हांव केला लिप्पन आर्टा पॉटांनी केला कंचान हें ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾತು ಪೂರ ಬಜ್ಜನು ಅತ್ತ ತ್ಯಾ ಕಲ್ಲೋನು ತ್ಯಾ ಯಾಕೋರ್ನು ಕೆಲ್ಲ ಹಾವ ಕಡೆರ್ ಮಕ್ಕ ಕಳ್ಳೆಲ್ಲ ಯಾವೈ ಶಿಲ್ಪಕಾರ ಮನೆಗೆ ಮೆಳುತ್ತಾವ ಮುನ್ಸಂಗೋನು मला तिथलं यूट्यूब आणतो आणि तिथलं सर्च करत असेल मग एक फोटो पळायला ते आणतो त्याचे व्हिडिओ पळो का म्हणून तिथलं मग फ्लॅश जाऊची ना फोटो पळवून करता गेला हवा ते कसन किती पण मग काही होत ना तशी एक केलेलं वाईट जातं एक कसं नाही जातं म्हणून त्या अर्धा सोण वच्चे नाही प्रयत्न करता 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 येता. तशीच वीक्षकांक कसने एक संदेश दिवचा इष्ट पावताच की आम्ही कसने जायना म्हणून आम्ही शिकेल विद्येक मोल ना हे प्रेजन ना म्हणून आम्ही त्या मूल्य घालूनच ताका एक ना एक दिवस टायम येता ना त्या जाल्यार आमगेल्या हाका उपकार पावता म्हणाला मिगेले उदाहरण हांव सांगेत खंडीत जाता कंचे शिकील वेस्ट जाय खंडीत वेस्ट जायना कंचे हांव करट्या क्राफ्टान तूं हांव सांगना की करट्या क्राफ्टाचे हांवें एक 50 ಗೊಂಬೆ केला फस्ट एक 2 ಗೊಂಬೆ हांवें यूट्यूबार पळयलें म्हाका कळ्ळें आतां तशें म्हण हांव चेडूं वचून तुमी फाल्यां ग्लू गन हाडा तें हाडा हें हाडा म्हण हांव सांगूं जायना मेगेलें कसं आसा फस्ट मेगेलें कसं आसा तांत हांव कसो करूं येता तें मेगेलें इम्पॉर्टंट मेगेलें कसं आसा तांत हांव कशें करूं येता त्या ग्लू गन जायना जाल्यार ताका फेविकॉलान कशें तें चपोवका म्हळ्यार बेगेलें आयडिया येता ताका क्रिएटिविटी आशिल्ल्यान तूं एक आर्ट कोर तें मुख्य लायक एक संदेश दिला तुम्ही तशीच आमगेल्या कार्यक्रमाक आयलेले तुमकां धन्यवाद. सक्कड वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगतास. तशीच आमगेल कार्यक्रम पळयलेले सक्कड वीक्षकांक धन्यवाद.